सगळ्यांक तुमकां हांव बरो दिसत्यो जेजू कृपा देव आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयची मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता एलिशॉन कारवालो आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. दुसरें दिसा आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या रेमेडियस आनी दुमियाना फेर्नांडीस हांच्या ओतम्या पासत देवान तांकां स्वर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया एबनो वाज आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. बेनिशा फेर्नांडीस पेरिगान आसा सीख आसा ताका देवान पेकोवणेचो हात लावंक मागुया. आमची फिरगुजीची 400 वर्सां आमी मनोवपाक तयारी करीत आसतना हे तयारेचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आमच्या गोंयांत ह्या दिसांनी जायते मुद्दे जाल्यात भोव करून भुरग्यां सवे कॉलेजीच्या तरणाट्यां सवे ते सगळे सुटावे कर आनी जे कोण ओनीत करतात तांकां सगळ्यांक जाग्यार घाल म्हूण आमी देवा लागीं खतखत्यान मागुया. आमचीच पासत आमच्या गोराब्यां पासत आमच्या राज्या पासत आनी आख्ख्या देशा पासत खेरीत भाशेन हे भेटेन मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरून देवा लागीं बोगसोने मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्पदुदा देवा आनी तुमकां बाबा म्हणून म्हजो सगळ्यांक सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धर्मान बरी सोडून हांवें सायतीन पातकां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध हे पासत भाग्यून सुदान सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराद विनोदी करात सर्पद्वेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. हाचे दिसा किरीत भाशेन आमची 12वीची भुरगीं आपली परिक्षा आसतान सुरू करतात. देवाचो आशिर्वाद तांचेर मागुया. उदीक बरे तरेन आपली परिक्षा तांणी दिवंक आनी तांचें मन उजवाडाय म्हूण तांचे खातीर मागुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा तुज्या कुटुंबाक मोयपासान सांबाळ. बऱ्या कोरण्यानी आमची जीण सदांच सुफोड करूंक आमकां शिकय. ह्या संवसारांत तुजी बुजवण आमकां दी आनी सर्गीच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूल चलयता सासणाच्या सासणां. जेरिमियास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेरिमियासाच्या दुस्मानांनी म्हटलें येयात तो जेरिमियासाचेर आड एक नाट बूट सोदून काडुया. तो ना जाल्यार याज्ञिकी सुमती विणें उच्चो ना. न्हय म्हूण जाणारा बुदी विणें आनी प्रवाद्या शब्दा विणें उच्चो ना. येयात तो सांगता तें चीत दिवन पयलें आमी आयकुया आनी मागीर ताजेर बोगलांटां घालुया. सर्वेस्परा दयेन म्हाका आयक. म्हजे दुस्मान कितें म्हणटात तें आयक. बरें केलां तें वायटान परतून दिवच्याक कारण ते म्हाका एक फोंड काडटात. ताजे पासत मिनोती करूंक तुजे सिरंतोन ताजे वेली निवारूंक हांव तुज्या मुखार कसो उबो रावतलो. हाचो उगडास कर. देवाचें उतर आमचो जबाब जातलो तुज्या माये मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा. परतून म्हणुया तुज्या माये मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा. चोरया मारलेल्या काळजान म्हाका पडूंक दिवं नाका. तूं एकलोच म्हजो आदार. तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो.
तुजे भायर म्हाका सोडवण ना. सर्वेस्परा विस्वासी देवा जबाब. तुज्या माये मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा. म्हजेर गुणगुणटात तें म्हज्या कानार पडटा. आनी सोरभोंवती भिरांतीचो कोलकोलो सगळे बरोबर म्हजेर चावतात. म्हजो जीव काडूंक मांडण्यो येवजितात. जबाब. तुज्या माये मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा. पूण हांव सर्वेस्परा तुजेर पातयेवन आसां. तूंच म्हजो देव. होच म्हजो काळजाचो उलास. तुज्या हातान आसा म्हजें जिवीत. म्हाका पिडापीट दितल्यांक दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब. तुज्या माये मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा. उद्गार. हांव संवसाराचो उजवाड म्हणटा सोमी. म्हजो पाटला कोत्ता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू जेरुसल्याक चडोन वेतालो आनी 12 शिसांक कुशीन व्हरून ताणें सांगलें, आमी आतां जेरुसल्याक चडत वेता. मनशाच्या पुताक मुखेल यादनिकाच्या हातान घालतले. ताका मोर्नाचें फर्मोण ते मारतले आनी ताच्यो मोस्कऱ्यो करूंक ताका जेरबोन मारूंक आनी कुर्सार किडावंक ताका अनबावड्याचे स्वाधीन करतले. तिसरे दिसा तो पुनर्जिवन जातलो. तेन्ना झेबेदेवाच्या पुतांची आवय ताचे सुशी आपल्या पुतांक घेवन आयली आनी ताचे कडेन कितें मागूंक आयलोले भाशेन ताच्या पांयां पडली. आनी ताणें तिका म्हणलें, तुका कितें जाय? तिणें म्हणलें, ह्या म्हज्या दोगा पुतांक एकल्याक तुज्या उजव्या हाताक आनी दुसऱ्याक दाव्या हाताक तुज्या राज्यान बसूंक लाय. जेजून परतीपाड केलो, कितें मागतात तें तुमीच नकळत. हांव पियेतलो त्या पात्रांतलें तुमच्यान पिवंक जायत? ताणें म्हणलें, वय जाता. ताणें तांकां सांगलें, म्हज्या पात्रांतलें तुमी खरेंच पियेतल्यात, पूण म्हज्या उजव्याक वो दाव्याक बसूंक म्हज्यान तुमकां दिवंक जायना. बगोर म्हज्या बापान कोणाक तयार केलां तांकांच. हें आयकून हेर 10 जाण त्या दोगा भावांचेर तिडले. पूण जेजून तांकां आपणा सुशी आपोवन हाडून सांगलें, अनबावड्या मदें तांचे अधिकारी तांचेर आपली पदवी जबरदस्तीन चलयतात आनी तांचे वडील आपले सत्तेचो भार तांचेर घालतात म्हूण तुमी जाणत. तुमचे मदें तशें जावचें न्हय. तुमचे मदें कोण व्हडलो जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो. तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो तुमचो चाकर जावचो. तेच परी मनशाचो पूत हेरांक आपले चाकरेक लावंक न्हय, बगोर हेरांची चाकरी करूंक आनी समेस्तांचे सोडवणे पासत आपलो जीव दिवंक आयला. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मुगार भावा भयणीनो, आयच्या दिसाक पयलें वाचप आमी घेतलां जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें. जेरेमियास त्या पोरजेक शिडकायता देवाची वाट तयार करूंक आपले वायट कर्तुत्वां ताणें पयसाव. अशें करता आसतना ही पोरजां बो करून जेरेमियासाचेर सगळे ताचे दुस्मान उपरासतात, कित्याक देवाचे सर्वेस्पराचो ताळो तांकां तो सांगता कितें तें. आनी अशें करता आसतना ते नाडबुदीन ताका मारूंक सोदतात, जिवेशी मारूंक सोदतात आनी ताका बाबा भयणीनो ते भायरांक सोदतात. असले वेळार जेरेमियास हें सगळें पळोवन सर्वेस्पराचेर शीण करता आनी म्हणटा, म्हाका कित्याक म्हणून तूं हें सगळें करूंक येवजूंक तांकां दिताय? कित्याक म्हूण म्हाका मरणाचे तोडीर तांच्या हातांत त्रास दिवंक तूं सोदताय? तूं आयक सर्वेस्परा, ते म्हाका मारूंक सोदतात, म्हाका नश्ट करूंक सोदतात. म्हजें ते ह्या संवसारांतले जिवीत बाबा भयणीनो ते म्हाका जिवेशी मारूंक सोदता. असले वेळार सर्वेस्परा तुजे मुखार कसो उबो हांव रावतलो चौगडास तर. हांव हे पोरचेक सांगूंक सोदिनासलो, हांव एक प्रवादी कसो जावंक सोदिनासलो, तरी तुवें म्हाका पाठयला म्हूण हांव आयलो.
हांव हे पोरचेक किरीत भाशेन बरें मार्गदर्शन करता आनी पोरजा म्हजेरूच उरफाटी जावन म्हजेर आपली सगळे गाराणें घालून म्हाका ती भायरावंक सोदता, म्हाका ती नश्ट करूंक सोदता. मोगाळ भाव भयणीनो, देवाचें उतर जेन्ना आमी आयकता, देवाचें उतर आमच्या जिवितांत उदीक आनी उदीक बरेंपण आमच्या जिवितांत हाडूंक सोदता. जायते फावटी आमी ह्याच देवाच्या उतराक नाकारता, आपल्या जिविताक जाय ते भाशेन आमी जिवंक सोदता. हेचे दिसाक जेरेमियास प्रवाद्या भाशेन आमी जायते फावटी जिवितांत करता. देवाचें उतर आमकां जाय ते बरेंपण आमच्या जिवितांत मार्गदर्शन आमकां दाखयता. अशेंच कितें जेजू आपल्या शिसांक सांगता, मनशाचो पूत दानियल प्रवाद्यान म्हणलेलीं उतरां, मसियस आनी मनशाचो पूत. कित्याक जेजू मसियस जावन आसलो आनी जेजू मनशाचो पुतूय जावन आसलो. आनी ह्या वेळार तोच मनशाचो पूत किरीत भाशेन तांकां सांगता, मरणाचें फर्मोण म्हजेर मारतले, ते मोस्कोऱ्यो करतले, म्हाका जेरबोन मारतले, म्हाका कुसार किडायतले आनी अंध भावार्थ्याचे स्वाधीन ते करतले. कित्याक काय असले जेजूक फर्मोण मारतले काय? कित्याक जेजू बेस बरो जाण आसलो, आपल्याक व्हडवडे कसले पडटले, आपल्याक कसले कोश्टाचे मरण सोसूंक जाय तें तो जाणो आसलो. तरी आसतना मनशाच्या आदीन तो आपल्याक करता, कित्याक मनशाची सोडवण करूंक बापान ताका संवसारांत पाठयला. नाका लागून जेन्ना तो हें परगट करता, शीस किरीत भाशेन दुखाबरीत जातात. नसले वेळार झेबेदेवाची आवय ताचे सोशी येवन आपल्या पुतांक कितें तरी ती मागता. एकल्याक उजव्याक आनी एकल्याक दाव्याक ताचे सोशी सर्गीच्या राज्यांत बसय म्हूण ती ताचे लागीं विनोदी करता. जेजू एके भाशेन म्हणटा, कितें मागता तें तुमी नकोत, कित्याक हें सगलें करूंक म्हज्या बापान थारायिल्लें आसा. हांव फकत त्याच देवाचो पूत, हांव फकत त्याच बापाची आज्ञा पाडूंक ह्या संवसारांत आयलां. कोण उजव्याक बसतलो, कोण दाव्याक बसतलो हें म्हज्या आदीन ना. जायते फावटी आमी असले पिशेपण करता, सायबा म्हाका हें जाय, म्हाका हें दी, म्हाका हें पुर्तें कर. असलें आमचें धोरण जाता. आमी कितें मागता तें जायते फावटी आमी नको, पूण देव सगली आमची मागणी आयकता आनी गरज ती आमकां फावो करता. गरज तितलें दूख आमकां तो पाठयता, गरज तितल्यो वस्तू आमकां तो दिता. कित्याक देव जाणा आमकां तर माप मेजी नासतना जायत्यो वस्तूय दिल्यो जाल्यार आमी घडीक जायती बेसारमाय करतले, आमी घडीक देवा सोशिल्ली पयस वेतल्यो. हेचे दिसाक आमकां करपा मागय उदीक आनी उदीक मनशाचो पूत आमचे खातीर ह्या संवसारान व्हडवडे सोंसता. जो मनशाचो पूत आमचे खातीर ह्या संवसारान आपलो जीव प्राण दिता, ताचे खातीर आमी दिसपोटी वावरूं. आमचें जिवीत ताचे खातीर आमी खर्चाव, आमचें जिवीत देवाक मानता ते भाशेन आमी जिवंक, दुसऱ्या खातीर उदीक आमी दिवटे जावं आनी आमच्या जिविता उद्देशी तांणी आपलें जिवीत बदलून आपल्या जिविताची दिशा तांणी उदीक आनी उदीक ह्या संवसारांत पाळून ताचें जिवीत उदीक आनी देवाक मानता ते भाशेन जिवंक तांचे खातीर कृपा मागतना आमकां ही कृपा दी म्हूण ह्या मिसा बेठेन खतखत्यान मागून घेवया. गायन घेऊया C25 पेज नंबर 39 C25. He don't
म्हज्या बाबुजे म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्गीच्या बापा, तुज्या हातांतली आमी घेतल्यान ती देणी तुका आमी आतां भेटयता. तांचेर तुजी दया दिसता आनी भेटोवणे वरवीं आमकां आमच्या पातकांच्या बांदपासांतली सुटोय आनी तुज्या भुरग्यांची स्वतंत्रताय भोगूंक पावय. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारान सासणाच्या देवा सर कडेन सोताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वाचूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचें पातकी सैम आमी दोमावन दवरतल्या अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे परी आमचे सरवणीचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगल्या तुज्या दुता भक्ता सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच न्हू पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक बिच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. दिसपुरी जेवण जातूच ताणें काळज कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काळज नव्या आनी सासणी कोराराची रगत. पातकांचें बोगसुणें मेळच्या तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गुटपोर गोटुया तुझ्या कुसाने पुनः जीवन पोना ओरवी तुवें आमकां सगळी सोम्या संसाराच्या सर्वोदारा आमची सर्व बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकेन देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सर आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमचे गोळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीम मोगांत वाडय. पुनः शिवणपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तां शेंपोर जोडीत मुखार मोड पुरवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक
आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांणी फुडें दिवं नाका पूण वायटून सर्वेस्परा सुर वायटांतले आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या आण्याक आमी बरोवच्या नोतरेक तर आमकां तुजे उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्म तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या बावरताचे दिसका शिकुशे परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूच चलयता सासनांच्या सासनांक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवी. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली. शेलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सुम्या ते म्हज्या भितर येवच्या म्हाका फावना पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका पळाकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. तुझे बघून मग्नाची वीट
प्रार्थूया. देवा आमच्या दोयाळ बापा, ह्या पवित्र जेवणांत अमो जिविताची सुफोड खुणां तुवें आमकां घडोवन दवरल्या. तिचे वरवीं सासणाचें तारण आमी जोडूंक पाव म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सगलीं बरोबर. सर्गीच्या बापा, तुवें मोगान आमकां रोचल्यान, तुज्या पुता जेसून मोगान आमकां सोडयल्यान, तशेंच पवित्र आत्म्यान मोगान आमकां बावतिस्मा दिसा मागल्यान. तुजो मोग चाकूंक आनी सगल्यांक वांटूंक आनी तुजो वाव चालू दवरूंक. ह्या गवळीक वर्सान आमी आमच्या दोन प्रांतांत सगळ्या फिरगोजांनी फिरगोज गवळीक सभेची नवी फुडारी वेंचून काडटल्या. तुवें सुरू केल्लो वाव आमच्या फिरगोजांनी चालू दवरूंक फुडारीपण घेवंक तूंच आमकां आमच्या भावा भयणी वरवीं वेंचून काड. सगल्यांक सांगाता घेवन एकचारान सहभागिलीपणान पादविकाराच्या मार्गदर्शनान ल्हानविकायेन जेजूचे मिसां फुडें व्हरतले फुडारी आमी वेंचून काडूंक आमकां तुजे कृपेन बोर. आमी भावार्थांनी किरीत भाशेन लौकिकांनी आपल्या आपोणे वळखून आमच्या फिरगोजेच्या आनी फिरगोज गवळीक सभेच्या वावरांत तशेंच ही गवळीक सभा पुनरुस्थापने तयारेन उमेदीन आनी व्हड मोगान आमी वांटो घेवंक आनी जेजूच्या मिसावांक आयते मनान खाण मारूंक पवित्रित्वेचो आदार ओगेपणान आमकां मागता. किरीत भाशेन आमच्या हे भुरग्यां खातीर मागूय. हे सगळे आमी तुजे कडेन मागता. तूं जो सगळे सुवातेर सगळ्या वेळार पुता आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान वावुरताय सासणाच्या ससना. नवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एक आकुतीचे माये, सुचुरे खोर म्हजें हांव आयकता. सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बोरमाशा पातक्यांच्या जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरमासो पाव म्हाका पासत जेजू क्रिस्ताच्या उगोड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजी सासणाची चाकून कशी. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन अविस्वास तुजे ताय खात्री जशें हांव सोद मानता म्हज्या सासणाच्या साल्वासावाची कोटा जायते पावटी आदी निर्भागी जावन पडली. कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जैत वतली. हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयूं पूण भियेता पातकाचे ताळणेंत तुजो आदार मागोना जायन म्हूण आनी बारीत म्हूण म्हजो आत्मो. हो तर वतता उपकार जो मागता तुजे ताय. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूं. अदीक करून एमकोणाच्या चपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका ए माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मी नाका हांवें सांडूं म्हज्या देवाक. आमेन.
शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनोती कर नमान मरे कृपेन बदले सर्वेस्पो तुझ्या ताईसा अस्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पोट जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माई आम्हा पापया खाती विनोती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनोती कर नमान मरे कृपेन बदले सर्वेस्पो तुझ्या ताईसा अस्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पोट जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माई आम्हा पापया खाती विनोती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनोती कर नमान मरे कृपेन बदले सर्वेस्पो तुझ्या ताईसा अस्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पोट जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माई आम्हा पापया खाती विनोती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन भाग्यवती मारिये भाग्यवती मरिये आधारती अदृष्टांक सांपडलेल्यांक मजत कोर अस्कोत काळजांच्या माग होचे पासून जाशेराती देवाच्या मुनेऱ्यांची विनोद कोर सोगल्या देवाक भेटयलेल्या अस्तुऱ्यां पासत फावो कोर तुजो आदार सोगल्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो तुका केले आमचो आश्रय सायबिणी आदार दिनार गोरसांत आनी दुखी कोतिनी प्रार्थया येसुब्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मरेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आमी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिच्या मायपणाचो आलाशिरो बगूंक पावो सदां काल फोड तुजे सुरवणीचो तूं जो जियेताय आनी रासू चलयताय सासणाच्या सासणांक किरीत भाशेन पिडेवंता खातीर वेळार मागुया आमचो आदार सोम्याच्या नांवार स्वर्ग आनी संवसार सोम्या म्हजे मागणे आयक आनी म्हजें उदक तुजे शिपावो सोम्या आसूं तुमचे सवे तुमच्या आत्मे सवे प्रार्थना तुका सोम्या देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंतवंत आदारान बागेवन सदांच आंकवार मोरेचो ती निवारूंक ह्या काळाचे खोतींतल्यान बगूंक पावं सासणाचें दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची झुटून करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापान पवित्र आत्म्याच्या सांगाती जियेता आनी राजूड करता सासणाच्या सासणांक शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवेदार देवाचें बेसांव बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वयर देवान सदां काल तोगू T23 page number 214 T23 Ah